परत हे पोटी प्रणाम तुमकां म्हज्या मोगाच्यान मागण्या जिविताविशांत हर एका सोमारांनी आमचो नियाळ आणि आज प्रत्येक तरान आनी एक विशय तुमचे मुखार दवरूंक सोदता आणि तो जावन आसा मागण्या जिविताक अडचण्यो ब्लॉक्स ऑफ स्पिरिच्युअल लायफ साहित्य अडचण्यो आमकां मागण्या जिवितांत येतात जावंक पुरो याजकां कडेन विचारल्या वेळार जावंक पुरो धर्मिकां कडेन विचारल्या वेळार या लायकां कडेन विचारल्या वेळार तुमकां मागण्या जिवितांत व्हडली अडचणी कसली जाप एकच डिस्ट्रॅक्शन्स फादर जावंक पुरो भायली मावनाथाना जावंक पुरो अंतरीक मावनाथाना जावंक पुरो ती करांदाय जावंक पुरो ही करांदाय जावंक पुरो तो समाजसो वो समाजसो पळय जायत्यो अडचण्यो आमकां आमच्या मागण्या जिवितांत आमी फूट करता आमकां मेळटात पूण आज ह्या नियाळा वेळार असल्या अडचण्यांक हांव मुखार वचना पूण अंतरीक गूंड रितीर आध्यात्मीक रितीरच थोड्यो अडचण्यो आसात त्यो पयलें सोदून काडया आनी केन्ना त्यो आमी भविश्या सोमा करता ह्या अडचण्यांक आमी एक जबाब सोदून काडटा भविश्या आमच्यो बायल्यो गरजो अडचण्यो बेगीनच नपय जातल्यो मायाक जातल्यो
तर कसल्यो अडचणी ह्यो आमच्या मागण्या जिविताच्यो. पयल्यान पयले देवाचे उतार ह्या विशयान कितें सांगता तें आमी पळोवया. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ 5 तावन 12 म्हणसर. ह्या पासत तुमचे थंय असल्यो संवसारी कुशालायो वडण्यो हुमठून काडा. व्यभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी आपस्वार्थ एक तराचे बोंब्या पुजा तुमी पयस करा. असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एक काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या वडण्या प्रमाणे तुमी जीव नासल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, खरी मोस्त, निश्चुचार आनी गाळी सोवे हें सगळें तुमी पयस करा. एकामेकाक फुटय नाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तुवा समेत पाठ करण नवें सैम तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सरक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक, जुदेव, सुन्नात केल्ले आनी सुन्नात करिनातले, अनागरीक, सिथियान, गुलाम आनी स्वातंत्र्य म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तस सगळ्यांक, क्रिस्तस सक्कड. देवाचें उतार हें. मोगाच्यानो सांग पावलो मागण्या जिविताच्या अडचण्या विशयांत उलयलो. खुर्साचो सांजवांव ह्यो सगळ्यो अडचण्यो एका शब्दांचेर आमकां सांगूंक सोदता. आनी हो शब्द जावन आसा सांग पावलोनूच आतां आमकां सांगल्लो आपस्वार्थपण. ह्या स्वार्थी आपलेपण आमी इंग्लिशान म्हणटा इगो. Ego is the only block to spiritual life, says Saint John of the Cross. Formuzo एकलो इश्ट कॅरिस्मेक इश्ट म्हाका ego EGO ताचे एक फुल फॉर्म सांगा लागलो. तें कितें जाणात? एजिंग गॉड आउट. हांव चिंतूंक पडलो वय खंयसर आपस्वार्थपण आसा, खंयसर स्वार्थ आपलेपण आसा, थंयसर देव येवंक साध्यच ना. Where there is ego, there cannot be God. And therefore, ego and God are contradictions. जर तर हें सत जाल्यार जायते फावटी देवाच्या नांवान आमी पुजा करची कोणाक? नेंगी आमच्या आपस्वार्थाक. देखून सांग पावलो म्हणटा आपस्वार्थ एक बोंब्या पुजा म्हणून. स्वार्थी आपलेपण, egoism or egocentrism is a sin, is a block. म्हाका न्हू जर तर आपस्वार्थपण एक व्हडली अडचण, ह्या अडचणेचे मूळ आपस्वार्थ आसा जाल्यार ह्या आपस्वार्थाचे दुसरे फांटे आमी पळोवचे गरज. आमच्या दोतोनींत आमी शिकल्या भोवशा आज जायत्यांक हाची विसर पडल्या. कसले न्ही महापातकांची मुळां, द कॅपिटल सिन्स. कितले जाण आज ह्या महापातकांच्या मुळां विशांत 7 महापातकांच्या मुळां विशांत उलयतात. कितल्या जाणांक आज ह्या 7 महापातकांच्या मुळां विशांत कळीत आसा आनी कितले जाण आमी ही 7 महापातकाची मुळां नी जावन पातक म्हणून वळखून घेता. आतां समजलें न्ही तुमकां
आपस्वार्थ कित्याक व्हडली एक अडचणी या भोवशा एकच अडचणी आमच्या मागण्या जिविताक म्हणून त्या खातीर ह्या आपस्वार्थाचे 7 फांटे ह्या महापातकांची 7 मुळां आमी वरोवन पळया आनी कशी आमच्या आध्यात्मीक जिविताक आमच्या मागण्या जिविताक ती एक अडचणी जावन या एक ब्लॉक जावन येतात की ते पळया. महापातकांची 7 मुळां खंयची? पहिले प्राइड, हंकार. दुसरे सेन्शुअलिटी, अनिस्कळपण या कामुकीपण. तिसरे एंगर या राग. चौथे मोसोर वा जलसी. पांचवे ग्रीड या दुराशा. सवे ग्लटनी या हॉर्बोस. आणि 8वे स्लॉथ या निराशा. ही 7 महापातकांची मुळां. These are the 7 capital sins. आणि हांचे मदलो एकामेकाचो लागशिल्लो वो गांस, the connection between these 7 capital sins is very, very interesting. आपस्वार्थ जावन पयले 2 फांटे जावन भायर येतात, हंकार आणि कामुकपण. The 2 expressions of ego are pride and sensuality. Mind you, sensuality and pride are not 2 different things. Pride is the sensuality of the spirit, and sensuality is the pride of the flesh. And therefore, when it affects the spirit, it is called pride. When it affects the body, it is called sensuality. But both the same has the origin in ego. केन्ना हंकारान तूं बुडताय आनी त्या हंकारान तुका जाय जाल्लें मेळना, वय तूं रागान मरताय. केन्ना कामुकपण, अनिस्कळपण तुजे दिसपडतो ग्रास जाता आनी केन्ना तुका हातूंत जावन भायर येवंक जायना, या तूं दुसऱ्यांक पळयताय, त्याच दोळ्यांनी तूं दुसऱ्यांक पळयता आसतना तुजे तें उपजोवचो केवल मोसोर मात्र. When pride is realized or reacted negatively, what you get into is anger. When sensuality is not realized or not satisfied, what you come across is jealousy. केदाळा तुजो हंकार तूं सॅटिस्फाय करूंक सोदताय आनी कितलोय मेळ्ळ्यार तो तुका नाका म्हूण तुका भोगता, तुका आनीकी जाय, आनीकी जाय, आनीकी जाय म्हूण भोगता. यू एंटर इनटू ग्रीड. केन्ना तुजी सेन्शुअलिटी, केन्ना तुजें कामुकपण म्हाका आनीकी जाय, म्हाका आनीकी जाय म्हूण दुराशेच्या त्या हंतार पावता, तूं एक हॉर्बोसी म्हूण जाताय. When the pride is overactivated into over realizing it, the final outcome is the greed. I want still, and I want still. I'm not satisfied. And when the sensuality is, really gratified to the extent that where you feel that you are satisfied, your final result is unsatisfaction, and therefore it is called gluttony. आणि दोनांचे अखेरीक कितें फलितांश? वय no satisfaction in life, finally reaching to sloth, dissatisfaction, a certain amount of depression. आमी हाका म्हणटा जिवितांत निराशा. पळया, अबस्वार्थपणा थावन कितें मनशाची आनी कशी मनशाची देसवाट जाता. एक
विषय अपस्वार्थपण आणि या अपस्वार्थ म्हणून 7 फांटे थंय जावन भायर येतात आणि या महापातकाच्या 7 मुळां मुखांतर हर एका मनशाचे दसवाड जाता, निसंतान जाता. आणि अशें त्या खातीर कुर्साचो सांज जो म्हणटा अपस्वार्थपण या स्वार्थी आपलेपण, इगो इज द बिगेस्ट ब्लॉक टू स्पिरिच्युअल लायफ. देखून जर तर आमच्या मागण्याच्या आमच्या दैविक पावंड्यार आमी आसाव, संपूर्णाच्या वाटेर आमी आसाव, अति गरज मोगाच्या भावा आनी भयणी या महापातकांच्या 7 मुळांतावन आमी पयस रावचे. या अपस्वार्थपणांतावन आमकांच आमी पयस करचे. कशें करचें? या 7 महापातकांच्या मुळांच्या तद्विरोध शेगुणांनी आमकांच आमी मरचे. खंयसर हंकार आसा की थंयसर खालथेपण, खंयसर कामुकपण आसा की थंयसर निस्खळपण, खंयसर राग आसा की थंयसर मोग, खंयसर मोग आसा की थंयसर आपलेपण, खंयसर मोसोर आसा की थंयसर आपलेपण, खंयसर दुराशा आसा की थंयसर बरेपण, आनी खंयसर होरबोस आसा की थंयसर संपलेपण. आणि अखेरीक जिवितांत नवी उर्बा, नवो उत्साह, नवो संतोष, नवे शांतपण. जर तर हे शेगून आमचे गेले, जर तर ह्या शेगुणांची आमी आमची दिशा दवरली, भोवशा ह्या 7 पातकांच्या मुळांतावन आमी आमकांच पयस करतल्याव, ह्या अपस्वार्थपणांतावन आमकांच आमी पयस करतल्याव. आनी अशें आमच्या जिवितांत अपस्वार्थ जावन पयस वचून खालतेपणाच्या खालतीगायेच्या जिवितांत, ल्हानपणाच्या जिवितांत मोगान आनी मैपासान आमी देवा थंय लागीं जातल्या. भोवशा हो जावन आसा आमचो शेवट, भोवशा ही जावन आसा आमची नीज दैवीक दरिजय जाल्ली वाट. वय पूण हें जिवीत अपस्वार्थपणांतावन पयस वेते हें जिवीत आमचें जिवीत कावन कशें करचें? What are the practical ways of living this life? Thereby get out of the obstacles to sin, obstacle to our spiritual life, and move on to the spiritual life. I like to give you just 5 principles. कशें जियोवचें म्हणलें एक 5 तत्वां तुमचे मुखार आज दवरूंक आशेता. पयलें, सगळ्या दिसा गरजे भायली करांदाई पयस करात. गैरजे भायली तकली पडापड भायर घालात. उदाहरण दिवचें जाल्यार वय आज इंडियाक आनीक पाकिस्तानाक क्रिकेट मॅच 2020 मॅच, आनी आमी सगळे आशेताव वय आमी भारतीय लोक भारतान विन जायचे म्हणून. भारी इंटरेस्टिंग मॅच. अखेरीची एक 3-4 ओवरां वय तूं तुज्या पांयांनी उबे रावलाय. भारी एक इंटरेस्टिंग. कोण विन जाता, कोण विन जायना, पाकिस्तान विन जायत की इंडिया विन जायत की. व्हेरी सेन्सेशनल, व्हेरी व्हेरी सेन्सिटिव्ह. आणि अखेरीक वय पाकिस्ताना एका रन्नाक विन जाता म्हूण चिंतया. तुका कितें भोगता? सी कितें जालें, कितें गेलें, कितें जालें? एक पार्टी विन जाली, एक पार्टी फेल जाली. आज ते विन जातात, फाल्यां हे विन जाता. तो एक खेळ. खंयच्या मनोभावान तूं खेळ खेळटाय? Why are you seeing that cricket match? For entertainment, right? Why are they playing? For entertainment, right? What is the philosophy behind a game? Entertain and relaxation, right? Why are you upset? Why are you upset? तू इतलो बेजार जाला की तुका इतल्यान तू अपसेट गी वय त्या दीस तू जोविनाय, त्या दीस तुका शिकोंक जायना. आनी अखेरीक मागणें करता आसतना तुजी चिन्नां खंय? सांगा भावा भयणी, कित्या खातीर? आनी तू कितें लाभ तुका? आमी एक उदाहरण दिलें. असले 100 उदाहरणां दवरीत आमच्या जिवितांत. सकाळी जावन सांज मुसरी आमच्या जिवितांत घडटात. तीं कालें करतात, तीं खंय येतात, तांकां कितें जालें, हांकां कितें जालें, तांचें कितें वायट जालें, हांचें कितलें बरें जालें, आमकां कितें आहा?
त्या खातीर गरजे भायली करांदाय गरजे भायली तेंते सावां तुमच्या जिवितांत हांव पयस दवरचें चड बरें. दुसरें, मुजें काम, मुजें नांव, मुजी वडवण म्हणल्यार मुजेंच आपलेपणाचें हें एक व्हडली करांदाय. आनी एक दाखलो दिता. जावंक पुरो एक यासाक, जावंक पुरो एक धार्मीक, सकाळीं धांवन सांज वरां सांजेर म्हणसरी जावंक पुरो त्या इस्कालांत, जावंक पुरो त्या हॉलांत, जावंक पुरो थंय, जावंक पुरो हांगा, ताच्या कामांतच इतलो मग्नगी दुसरो संवसारच ताका ना. ह्या सगळ्या ताच्या कामांत ताचे काळेजांनी म्हण ताणें घाल्लें, ताचें सगळें जिवनच ताणें जर तर ताका दिलें. अखेरीक मागण्या वेळार तो वचून मागणें करता आसतना देव ताच्या मुखार येतलो की ताचें काम ताच्या मुखार येतलें. म्हाका जाणो जायते फावटी चिंतचें गरज, चिंतचें गरज. हांवें तें मस्त बरें सांगलां, आतां हांवें सांगता. आमच्या याजकांक, आमच्या धर्मिकांक भाग्यवंत जावंक सोडात. तांच्या माथ्यार हीं कामां घाली नाकात. हीं तुमचीं कामां, लायकांची कामां. पूण हीं कामां करतानाय जर तर तुमच्या मागण्या जिविताक अडचण येता, आडखळ येता, वय कितें म्हण थंयसर उणेपण आसाच आनी तें समजून घेयात. त्या खातीर वय काम करी जाय, बरें करी जाय, मिसांव करी जाय. कोणूच आळशीपणान घरा बसचें कोणूच मानून घेना, समजत सगळ्यांक. पूण तुजें काम सर्वस्व न्ही, तुजें नांवय सर्वस्व न्ही, तुजें व्हडपणूय सर्वस्व न्ही. सर्वस्व तुजो देव. केन्ना देवाक तूं पयलो मान दिनाय, देवाक तुजें जिवीत तूं समर्पिनाय, देवाक तुजें काम, तुजें नांव आनी तुजें व्हडपण तूं समर्पून दिवन सोमी हांव तुजो साकोर, हांव तुजो इश्ट म्हणून तूं नाका जियेनाय, भविश्यात तुज्या जिवितांत कितें उणें आसा. त्या खातीर हें काम, म्हजें धन, म्हजें पयस या आनीक समाधानेन शांतीन जियोंक प्रयत्न करया. तिसरें, गूंड भोगणां. गूंड भोगणां जावंक पुरो वायट भोगणां, जावंक पुरो बरीं भोगणां. वायट भोगणां, वय म्हाका आनी म्हज्या शेजाराक वय कसलेगी एक लढाई जाल्ली. आमी एकामेकाचें तोंड पळयना, ताचे विशयान इतली म्हाका दूख, इतलें म्हाका ना लक्षा, म्हाका ताचें तोंड पळोवंक नाका. इतलो राग म्हाका ताचेर, हांव सांगूंक सोदतां, हांव यमकोंडाक पूण येतली, पूण ताचे लागीं हांव राजी जावचो ना, ताचे लागीं हांव उलोवचो ना, उलोवची ना. Deep feelings of hatred, feelings of revenge. With these feelings, do you think you can sit before the Lord and really pray? पोर सोमारा आमी बॉक्साना विशयान उलयल्ल्या वय मू. जर तर बॉक्साने ना जाल्यार म्हाका मागणें करूंक जायना म्हणलें मू. चिंता म्हाका. आनी एका कुशीन संपूर्ण मोग, डीप फिलिंग्स ऑफ लव अँड अटॅचमेंट, मुझे आपणेपण म्हणलें. तूं मागण्याक बस तसो उडास, तूं मागणें कर तिसोच उडास. मोगाच्या बोगनाचो हो वळो इतलो बरसान या इतल्या रभसान तुज्या जिवितांत येता की तुका मागणें करूंक जायना. Again bad, again dangerous. मोग करया. Let us love people, but don't be possessive of people. Possessiveness is a sin. Love is a virtue. त्या खातीर अधिगूंड मोग करण, त्या मोगान गळचें आनी मरचें भोवशा मनशा सैमाक सांगलें न्ही, आडवरलेलें हें समजून घेवया. चवथें,
भविष्याविरांत भिरांत दुराशा. म्हाका फाल्यां कितें जातलें, म्हज्या भुरग्यांक कितें जातलें, आनी कितें जाता कोण ना, खंय आमी येता कोण ना, तें जाता कोण ना, हें जाता कोण ना. कित्याक ती भिरांत? रचल्या देवाक पसून घडीत ना. ह्या संवसारीत धाडिल्ल्या देवाक ह्या संवसारांत तुजो दिसपडतो ग्रास दिवंक वचूं ना. आमचो भावार्थ खंय आहा मोगाच्या न्हू. त्या खातीर लेकावर तो हुस्को आमी करचो नाका. माथ्यावाचो वांजेल आमकां त्यान सांगता, लेकावर तो हुस्को करिनाकात. पळया ती सुकणीं, पळया ती फुलां, तांकां कोणी पोसता. पूण सोलोमन राजाची चड सोबीत देव तांकां पळयता न्ही. पूण तांच्याकी तुमी कितली विशिश्ट न्ही, कितली वर्ती न्ही, तर तुमकां तुमचो मोग देव कितलो करचो ना. देखून कित्याक नाका जाल्ली चिंता करतात, कित्याक ती भिरांत. आज संतोशान जियानी, आज समाधानान जियानी, फाल्यां देव आमकां कुमो करतलो तो काकूळदार. देवाचेर आमचो सगळो हारभार आमी घालया न्ही. आनी अखेरीक आळवेक मोगाच्यानो बाळशेपणार धांव आमकां भोवशा लागले बाळपणाची पातकां जावंक पुरो ती आमकां बाळपणार जाल्लें सेल्फ एब्यूज, जावंक पुरो जाल्ली ट्रॉमॅटीक फिलिंग्स या ट्रॉमॅटीक इन्सिडेंट एंड एक्सिडेंट्स. ही सगळीं आमचे काळीज, आमची भगनां तुटयतात. आनी अशें थंयसर येदो व्हडलो घाय जाला की तो घाय भोवशा अजून मावळ वचोंक ना, तो भोवशा गूण जावं ना, ताची माव अजून आसा. आनी अशें आजूय म्हाका देवा मुखार बसोन, जेजू मुखार बसोन त्या उक्त्या मनान मागोवंक जायना. आनी ही व्हडली एक अडचण जाता. आनी त्या खातीर ह्यो 5 अडचण्यो आमी व्हरून पळोवंक जाय. आनी पळोवन आमच्या जिवितांत कशें ह्या अडचण्यांत हांव पयस रावन मोगान, भावार्थान, भुरग्या नेणतल्या भुरग्या भाशेन देवा थंय आमी येचेंगी म्हणलें आमी शिकोवंक जाय. तुमकां समेस्तांक देवाचें मेसां. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक